डीजीपी ऑफिस न्ही? डीजीपी आहा ऑफिसान? अमित पाटकर उलयता मोबाईल तागेलो बंद येता. छत्री आठ चालू मारून काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट रे साहेबा. खंयच्यान आनी कितें गोंयच्यान उलयता. न्ही आता डीजीपीचो फोन आता मोडला आणि डीजीपी कडे फोन ना. अरे हय रे, पण डीजीपी म्हणटा तो आता गोंयच्या पुलिसाचो हेड मरे, बॉस. ताजो फोन कसो रिप्लेसमेंट दुसरो स्टँड बाय दवरा मरे. हा प्रमोद सावंताक सांग मरे एक मोबाईल घेवन दी म्हणटा का. कॅन यू से डीजीपीचो फोन मोडला म्हणून. कितें रे म्हणजे म्हजे बॅड लक की हांवें फोन केलो तेन्नाच दिलो रिपेराक. बरें आयक आतां म्हजी कंप्लेन सिरियस आसा. तो ऑफिसान आसा डीजीपी आहा. हॅलो हॅलो हे आता तुम्ही गोवा पुलिसाची मस्ती आणि दादागिरी पळयात. आता हांवें डीजीपी ऑफिसान फोन लायल्लो आणि तो आता कोण पीसी हांव नको ते तुम्ही आयकले. तो सांगता की डीजीपीचो फोन म्हणटा तो मोडला, रिपेराक दिला. कित्याक ह्या सरकारा कडेन पयशे ना डीजीपीक एक मोबाईल दिवपाक. डीजीपी ऑफिशियल नंबर यूज करता 7875756001. ओडॅसिटी पळया त्या ऑफिसराची. तो पीसी कोण आहा तो म्हाका सांगता ताजो फोन म्हणटा तो मोडला. डीजीपी म्हणतो मिटिंगे आहा खंय आहा. आतां हांव फोन कित्याक केल्लो. 1.5 वर जालें. वी हॅव कॉल्ड 112 इमर्जन्सी बिकॉज देर इज एन इमर्जन्सी. गोंयची दोंगरां कापता. एक पुलीस पावना हांगा. सो ते डीजीपीक विचारपा लागून हांवें फोन केल्यार हे गोंय प्रमोद सावंत सरकाराचे पुलिसाची ही उतरां. सो हाज्या वयल्यान तुम्ही पळयात की सामान्य गोंयकार, एक सामान्य नागरीक जो आज त्रासान पडला, ताका हे सरकार जस्टीस दिवपाक शकना, न्याय दिवपाक शकना. दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. सर एक क्वेश्चन आसलेलो. हालीं रेस मागोस हिल कटिंगाचेर जे विशय आसलेलो तेंच्यांनी म्हणलेले काँग्रेसच्या टायमार परमिशन दिलेले म्हणून. मंत्र्यान पळय जो स्टेटमेंट केला न्ही, हांव मंत्र्याक चॅलेंज करता. मंत्र्याक जर तर कापसदाद आसा. कित्याक फाटल्या दिसांनी सेशन जेन्ना चालू आशिल्लें तेन्ना मंत्र्यांनी उल्लेख केलो कितें म्हणून की काँग्रेसीचे लिडर काही तांणी जागे कन्वर्ट केल्या म्हणून. जेन्ना हांवें ताका चॅलेंज केलें की तूं नांवां हाड मुखार, ताणें पलटी मारली. हांव टीसीपी मिनिस्टराक चॅलेंज करता की तो पळय सांगता न्ही की आमी परमिशनां दिवना, काँग्रेसीन परमिशनां. सांग मरे परमिशन रेस मागुसाक कोणे सायन मारली आनी कोणे अप्रुवल दिलें हें सांग. कापसदाद आसा नांव सांग. दवर टेबल ऑफ द हावस दवर. तूं सदां सांगता न्ही की आपूण नांव सांगतलो. सांग मरे नांव. कोणे रेस मागुसाक परमिशन दिलें हे सगळे गोंयचे जनते मुखार येवनी. आनी म्हाका एक कळना की आज गोंयान हिल कटिंगाचे परमिशन दिता कोण. टीसीपी डिपार्टमेंट परमिशन दिता. आतां माहिती मेळ्ळ्यानुसार आमकां आतां अशें कळ्ळां की हें परमिशन आयपीबीन दिलां. अरे म्हणल्यार कोणूय येतलो आनी हिल कटिंगाचें परमिशन दितलो आनी टीसीपी डिपार्टमेंट उगी रावतलो काय ही तुमची मिली भगत की बाबा हांगा आपल्याक मेतेर जावपाचो ना, हें तूं परमिशन दी. म्हाका दिसता आमचे लिडरान जें सांगलें की हांव थापड मारतां, तूं मलम लाय, हें चल्लां. हे जस्ट पासिंग ऑन द बक एकामेकाचेर. म्हाका दिसता मंत्र्यान हाचेर क्लियर येवचें. ही परमिशनां जर तर आयपीबीन दिल्या काय टीसीपीन दिल्या ही इमिजिएटली रिवोक करची आनी ताजेर फायन 25 कोटी न्ही, ताका रिस्टोर करपाक लावचो लँड. अरे वो इरिगेशन कमांड एरियेचो लँड मरे, वो पाटली ऑर्चर्ड लँड. आणि जेन्ना हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयलो तो सांगता शोकॉज इश्यू केला. शोकॉज इश्यू केला काम कशें चालू आहा. म्हाका दिसता दीस इज अ बीग फ्रॉड, दीस इज अ बीग स्कॅम. आणि हे फक्त डेल्टिनांक खंय तरी वाचोवपाचो म्हाका दिसता हो एक सरकाराचो प्रयत्न चालला.